भारताची चंद्रयान-3 मोहीम यशस्वी जाल्ल्यान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान इस्रो पंगडाक शाबासकी दिल्या। चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवाचेर सॉफ्ट लँडिंग करपी भारत संवसारांतलो पयलो देश थारला। खंयच्याच देशान दक्षिण ध्रुवाचेर सॉफ्ट लँडिंग करूं ना। भारताची चंद्रयान मोहीम मळब संशोधन करपी भारतीय तरणाट्यांची उर्बा वाडयतले, अशें मुख्यमंत्र्यान म्हणलां। पहले हांगासर आमी चंद्रयान-3 हो मुवमेंट पळोवपा खातीर गोंय सरकारच्या वतीन समेस्त ह्या कार्यक्रमाचें आयोजन केल्लें। हो कार्यक्रम पळोवपाक म्हजे बरोबर आमचे समेस्त सगळे मंत्री आनी विशेष करून स्कुलाची भुरगीं, हाय सेकंडरीची भुरगीं हांगासर प्रेजेंट रावल्लीं। चंद्रयान मिशन हो भारत देशा खातीर एक हिस्टॉरिकल मुवमेंट आशिल्लो। सगळ्यात पयलीं भारत हो देशांतलो चवथो देश आसा की अशा पद्दतीन सॉफ्ट लँडिंग चंद्रयान हे करून घडटा। हे सॉफ्ट लँडिंग फक्त इतक्याच खातीर म्हत्वाचें नाशिल्लें, तर सॉफ्ट लँडिंग म्हत्वाचें आशिल्लें हे साऊथ पोल ऑफ द मून हांगासर आमी सॉफ्ट लँडिंग करताले। आतां पर्यंत खंयच्याच देशात अशा पद्दतीचे सॉफ्ट लँडिंग साऊथ पोलात करूंक ना। आमचो पयलो देश आसा अशा पद्दतीचे सॉफ्ट लँडिंग करपी। आनी सक्सेसफूल हे करपा खातीर म्हणजे इस्रोचे सगळे सायंटिस्ट आनी बाकीचे सगळे जाण जे चंद्रयान-3 हाज्या खातीर जे सगळे जाण वावुरताले, जे सगळे सायंटिस्ट जे काम करताले तांच्या खूप खूप अभिनंदन करता। गोंय सरकारच्या वतीन, गोंयच्या लोकांच्या वतीन हांव पुराय इस्रो टिमीचे खूप खूप अभिनंदन करता। म्हाका दिसता चंद्रयान-3 हे यंग जनरेशना खातीर इन्स्पिरेशन दिवपी आसतलें। म्हाका दिसता सगळे जाण हे भुरगे हाज्या कडल्यान प्रेरीत जावन अशा पद्दतीचे स्पेस आनी रिलेटेड हाजेर विशेष करून आपूण काम करतले हाजी म्हाका खात्री आसा। आनी ह्या मिशनाचे मेन ऑब्जेक्टिव्ह जे आशिल्ले इट इज एन आमी म्हणटा की मिशन लायफ इट इज एन हे मिशन लायफ पुराय 14 दिसाचे आशिल्ले फ्रॉम द अर्थ टू मून। आज आमकां भारत देशांतल्या सगळ्या नागरिकांक एक आनंददायी असो आजचो दीस आसा। आमचे सायंटिस्टान एक नवीन इतिहास ह्या देशा भितर घडयलो। चंद्रयान-3 हेचे उड्डाण श्रीहरिकोटा तामिळनाडू हांगासरल्यान 14 जुलयाक केलें आनी आज 23 तारखेर यशस्वी रित्या चंद्राचेर तेचें लँडिंग जालें। खरें म्हणत जाल्यार हाचो क्रेडीट जे आसा ते आमचे इस्रो जे आसात, इस्रोचे प्रमुख सोमनाथ आनी ताची संपूर्ण टीम हांचें हांव अभिनंदन करतां। आनी देशांतल्या सगळ्या नागरिकांक एक आनंदी आनी उत्साही वातावरण आसा। आज आमच्या देशाचे पंतप्रधान साऊथ आफ्रिका हांगासर बैठकीक आसात। तांच्यांनी हो क्षण स्वता लायव्ह पळयलो आनी सबंद देशवासियांक अभिनंदन करता आसतनाच तांच्यांनी सगळ्या सायंटिस्टांचें अभिनंदन केलें। आनी खऱ्या अर्थान ज्या तरेन आज आमी पळयतात की ह्या साऊथ पोलाक पयल्या वेळाचेर जगा भितर कोणूच थंय अजून पर्यंत लँड करपाक शकले ना। हाच्या पयलीं चीन आसत, रशिया आनी अमेरिका हेंचें लँडिंग जालें, पण भारत हो देश पयलो ठरलो की साऊथ पोलाचेर लँडिंग करपी। ह्या चंद्रयान-3 हे सक्सेसफूल लँडिंग जालें, त्या कारणान हांव सगळ्या सायंटिस्टांचें अभिनंदन